आयआयटीक विरोध कित्याक करतात ते आपल्याक समजना। विरोध करतल्यांची मानसिकताय आपल्याक कळना। आमी कटमगाळ दादाक मान दितात, पूण फकत तांकां लागून आयआयटीक नाका म्हणप हे गोंया खातीर दुर्भाग्य थारतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें। जायत्या गिरायकाकडल्यान अतिरिक्त लोड शुल्क आनी दंड चुकीचे शुल्क घेतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान स्वता मान्य केला। आतां मेरेन लाखांनी वीज बिलां दुरुस्त केल्यात आनी गिरायकांकडल्यान एकठांय केल्ली अतिरिक्त रक्कम फुडल्या वीज बिलांत समायोजीत करतले अशें तांणी आश्वासन दिलां। गोंयांतल्या बेकायदेशीर रेंट बायक आनी रेंट कार वेवसायाचेर सरकार गंभीर जावपाक लागिल्ल्याचें मुखार आयलां। दर्यादेगे वयल्या वाठारांनी परवानो नासतना चलपी वेवसायांचेर येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्होन व्हडलें विधान केलां। तशेंच डिजिटल टॅक्सी धोरणा संबंदी वेंचणुके आदीं कसलोच कठीण निर्णय घेवचो ना अशेंय तांणी स्पश्ट केलां। कारापूरच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा खातीर 176 बार 1 बांदिल्ल्या राखणे वण्टीचो वाद आतां मुंबय उच्च न्यायालयात पावला। हे विशीं गोवा फाउंडेशनान दाखल केल्ल्या याचिकेचेर बुधवारा 1 जुलयाक सुनावणी जातली। साळगावच्या एका पेट्रोल पंपावयल्या पेट्रोलात उदक मिक्स जाल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायलो। गाडयेंत पेट्रोल घाले उपरांत कांय अंतराचेर वचून गाडी बंद पडली। उपरांत मेकॅनिका कडेन व्हेल्यार पेट्रोलात उदक मिक्स केल्ल्याचे उक्ताडार आयले। फाटल्या 24 वरांत कितल्याशाच वाठारांनी मध्यम ते नेटान पावस पडिल्ल्याचे नोंद जाल्या। सगळ्यात चड पावस मडगांव 126.1 मिलीमीटर आनी सांखळे 118.4 मिलीमीटर, जाल्यार सगळ्यात कमी दाबोळी 46.6 मिलीमीटर पावस पडलो। मजगती हवामान खात्यान राज्यात 30 जून ते 1 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला। गोंयांत जे तरेन उत्पादन चलता ते पळयलें जाल्यार फुडाराक गोंय उत्पादन क्षेत्रांतले मुखेल केंद्र म्हळ्यारूच मुखेल मॅन्युफॅक्चरिंग पॉवर हब जातले, अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता। वर्ल्ड MSME डे कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो। गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान हंजुण वाठारांत चलपी बनावट कॉल सेंटराचो पर्दाफाश केलो। ह्या कारवायेंत गुन्यांव फाट्यान 15 जाणांक अटक केली। ह्या बनावट कॉल सेंटरांत वापरिल्ले लॅपटॉप, मोबायल, चार्जर आनी हेर इलेक्ट्रॉनिक सामान पुलिसांनी जप्त केल्ल्याचें कळटा। कळंगूट ट्रॅफिक सेलान टिंटेड ग्लास आशिल्ल्या गाडयांचेर कारवाय केल्या। तांणी राबयल्ल्या खासा मोहिमे खाला ट्रॅफिक सेलान 1 जानेरा सावन आतां मेरेन टिंटेड ग्लास आशिल्ल्या 392 वाहनां आड गुन्यांव नोंद केल्ल्याचें कळटा। गोंय कर्नाटकाक जोडपी महत्वाचो अनमोड महामार्ग परतून एक फावट येरादारी करप्याचे पाशयेस तपासतात अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। 7 वर्सां सावन चलत आयिल्ल्या रस्त्याचें काम अजून मेरेन पुराय जावंक ना
आणि पावसाचे सुरवेकूच रस्त्याची सामकी चाळवण जाल्या। मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड जावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह। गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आणि 12 वरांचेर आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह। गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचे टी टाइम खबरो लायव्ह। सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह। गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह। गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचा आवाज। जिसुडान 35 कोटी खर्च करून बांदिल्ले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भाड्यान दिवपाच्या प्रस्तावाक लागून राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला। गोयच्या तरणाट्यांक खातीर, शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक खातीर, थळावे फुटबॉल क्लब तशेंच खेळा संघटनां खातीर बांदिल्ली ही सुविधा ताचे वेवसायिकीकरण जावचें न्हय अशी मागणी आसा। सान पिरायेच्या चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपाखाला दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या। अटक केल्लो 20 वर्सां पिरायेचो तरणाटो सत्तरी तालुक्यांतल्या पडोसे वाठारांत रावपी आसा। अविनाश जाधव अशें अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। कुठ्ठाळे मतदारसंघात बेकायदेशीर दोंगर कापणी आड खर कारवाय करपाची शिटकावणी थळावो आमदार आंतोन वाझ हांणी दिल्या। मेटा स्ट्रिप्स वाठारात कथित बेकायदेशीर दोंगर कापणेविशीं आमदारान वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यां वांगडा उच्च पावण्यावेली बसका घेतली। आता फर्मागुडी वाठारात लेगीत IIT प्रकल्प हाडपाक फोंडेकार विरोध करतात। कटमगाळ दादाचे देवस्थान एक वटेन जाल्यार IIT प्रकल्प दुसरे वटेन येता। कांय लोक बेठेच देवाच्या नांवाखाला लोकांक भडकवपाचो यत्न करतात असो आरोप भाजपाचो फुडारी सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी केला। वास्को व्हळांत वाठारात पालसण कोसळून प्रमोदिनी नायक हांच्या घराचेर व्हडलो फातर कोसळ्ळो। घराचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालें, मात सुदैवान ह्या घडणुकेत जिवीतहानी जावना। हे घडणुकेची म्हायती उजो पावलपी दळाक मेळ्ळे उपरांत तांणी घडणूक थळार वचून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली। भौशीक प्रश्न आणि कागाळी बेगोबेग सोडवपाच्या हेतान भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री दिगंबर कामतीन मडगांव नगरपालिकेत भौशीक गाराणी आयकून घेतली। ह्या वेळार व्हड्या संख्येन नागरिकांनी वेगवेगळ्या थळाव्या प्रश्नांविशीं कागाळी मांडल्यो।
दाबोळेचे विमानतळ बंद जावचे ना हे विशीं मुख्यमंत्र्यांसयत केंद्रीय मंत्र्यांनी आश्वासन दिलां अशें वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकार सांगता. खासदार विर्यातोचे विमानतळा विशींचे आश्वासन हे वेंचणुके पयलींचो पब्लिसिटी स्टंट आसा असो आरोप साळकारान केला. पणजे कांपालावेलो इतिहासीक लायट हाऊस निमाणे मातये बरवण केलो. लायट हाऊसाची वायट अवतिकाय जाल्ल्यान तो धोक्याचो थारपाक शकता. देखून प्रशासनाक हो निर्णय घेवचो पडलो. लायट हाऊसाच्या मातये बरवणेक लागून थळाव्या रहिवाशींनी आनी इतिहास मोग्यांनी दुख्खाची भावना उक्तायल्या. माधय अभयारण्यातल्या 12 जण घसघशार बेकायदेशीरपणान प्रवेश केल्ल्या प्रकरणात रान खात्यान 5 जाणां आड गुन्यांव दाखल केलो. ह्या घडणुकेत ओडिशाच्या एका तरणाट्याक घसघशार बुडून मरण आयिल्लें. प्रतिबंधीत धबधब्यापासून पयस रावचें अशें आवाहन रान खात्यान केलां. दक्षिण गोंयांत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाक लागिल्ल्यान दिसपट्ट्या जिणेचेर परिणाम जावपाक लागला. कुंकळ्ळेच्या बाजारात पावसाचें उदक दुकानांनी भितर सरिल्ल्यान वेपाऱ्यांक त्रास जाता. गटार वेवस्था सारकी नाशिल्ल्यान हे परिस्थितीक तोंड दिवचें पडटा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देशभरात वाडट्या अपघातांचे फाटभुंयेर सरकारान देशातले अपघाती प्रवण क्षेत्र वळखून 50,000 कोटी रुपया खर्च करून रस्त्याच्या कामाक सुरवात केल्ल्याचें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी सांगता. रस्त्याचेर फावो ती सुविधा उपलब्ध करपाचेरूय यत्न आसा अशें कळटा. अयोध्याच्या राम मंदिराच्या देणग्यांचो गैरवापर जाल्ल्या प्रकरणा वयल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलोवपाक टाळ्ळा असो आरोप मंगळारा काँग्रेसीन केला. तशेंच हो लाखांनी भक्तांच्या श्रद्धेचो अपमान जावन आसा अशें काँग्रेसीचे सरचिटणीस जयराम रमेश हांचें म्हणणें. केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान भारतीय चित्रपट उद्देगाक चालना दिवपाच्या हेतान 2 व्हड निर्णय घेतल्यात. नवी दिल्लीत म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांच्या अध्यक्षतेखाला बसका जाली. ह्या वेळार फिल्माचो दर्जो आनीक वाडोवपा विशीं भर दिलो. पेट्रोल आनी डिझेल विक्रीचेर नियंत्रण दवरपी तात्पुरते नियामक उपाय फाटीं घेवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. 1 जुलय सावन पब्लीक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी वरवीं मोटर स्पिरीट आनी हाय स्पीड डिझेलांतल्यान तात्पुरते उपाय काडटले अशें पेट्रोलियम मंत्रालयान कळीत केलां. राजकोट पटोला साडयांक GI मानांकन मेळ्ळा. हाका लागून गुजरातच्या नामनेच्या हातमागाच्या दायजाक व्हड उर्बा मेळ्ळ्या. हे मान्यतायेक लागून राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मळार बाजारात साडयेची वळख घटमूट जाल्या. तेच बरोबर कारागिरांक आनी विणकारांक खातीर ही अभिमानाची गजाल जावन आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.